नमस्कार, माझे नाव नारायण संतोष मुसुरकर। हांव अध्यक्ष श्री विठ्ठल देवस्थान सांगे। तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमचे देवस्थानाचे सेक्रेटरी अभिनव दीपक मराठे, मागीर आमचे मुख्यार देवस्थानाचे धर्मो आपू करमळकर, तशेंच आमचे रामकृष्ण वेर्लेकर हे खजिनदार दोन आसा। तशेंच आमचे दोन सदस्य सायदीप गोवेकर आनी ऋषभ पंढरीनाथ करपे हे बी आसा। हो प्रेस घेवपाचो कारण म्हळ्यार आमच्या देवस्थानाचो कार्तिकोत्सव जो आमचो 1 तारखेच्यान सुरू जाता, शेनवार दशमी ह्या दिसाच्यान सुरू जातलो। सकाळी देवाचो अभिषेक आसतलो आनी सांजे 7 वरांचेर भजन आसतलें, आरती आनी प्रसाद। त्या दिसा 6:30 सुमार हातुर्लीच्यान एक वारी, पायी वारी संगमपूर महालान येतली, तिजें आगमन हांगा जातलें। तशेंच दुसरे दिसा आमच्या देवस्थानाचो कार्तिकी एकादशी सकाळी 8 सुमार अभिषेक सुरू जातले। हे भाविकांक स्वहस्ते करपाक मेळटा 8 ते 2। तेजे नंतर सांजेच्या 7 वरांचेर आमच्या प्राकारान जी तुळस आसा तेजे तुळशीचे विवाह जातलो। तेजे नंतर आरती आनी प्रसाद हो जालो आमचो दुसरो दीस। तिसरे दिसाक आमची कार्तिकी द्वादशी, सकाळी अभिषेक आनी सांजे गांवान सगळे तुळशी विवाह जाले नंतर 12 सुमार आमची पालखी आमचे पाटणकर ह्यांच्या निवासस्थाना कडेन वतली आनी थंयच्यान तुळशी विवाह करून परत ती देवळा कडेन येतली। तेजे नंतर देवळा कडेन पुराण वाचन जाता, हरदास जाता, मागीर पालखी पांट्यार वता वाळवंटाचेर आनी तेजे नंतर दशावतारी कालो हांगा सादर केल्लो वतलो। तेजे नंतर चवथ्या दिसाक म्हणल्यार मंगळार ह्या दिसा 4 तारखेक सकाळी गवळण कालो जातलो। तेजे नंतर आरती जातली, प्रसाद जातलो आनी रातची 10:30 वरांचेर सांस्कृतीक कार्यक्रम जातलो विविधा। आनी आमचे दिनांक 5 तारखेक बुधवार ह्या दिसा सकाळी अभिषेक जातलो। दनपारां 1 सुमार पालखी आसतली, रातीपेडार वता ती, आनी 1:30 सुमार आवळी भजन आसतलें। तेजे नंतर 10:30 वरांचेर आमची श्रीची पालखी वाळवंटाचेर वतली आनी तेजे नंतर नौकाविहार जातलो। नौकाविहार जातकीर पालखी वयर येतकीर देवस्थान श्री विठ्ठल सेवक मंडळा तर्फे हांगा कोंकणी नाटक सादर केल्लें वतलें। तेजें नांव जावन आसा आयते बायत शिव। आनी आमचो दुसरे दिसा म्हणल्यार 6 तारखेक गुरुवार ह्या दिसा सकाळी 5:30 वरांचेर रथ हो पाटणकाराच्या घरा कडेन वतलो आनी थंयच्यान परत 9 सुमार सकाळची तो परत विठोबा देवळा कडेन परत प्रस्थान करतलो येवपाक। वाटेर सगळे भावीक तेजे अभिषेक करतात। मागीर आमची एक वेगळी प्रथा आसा रथार नाल मारून करपाचे, हे सगळे जाता म्हणल्यार एक जातले। तेजे नंतर देवस्थानाच्या प्राकारान पावणी आसतली, आरती प्रसाद जातलो आनी हो उत्सवाची सांगता जातली। हांव सगळे विठ्ठल भक्तां कडेन, भाविकां कडेन आनी सगळे लोकां कडेन मागता ताणें ह्या आमच्या कार्तिकोत्सवाक सहभागी जावचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो। धन्यवाद। नमस्कार, हांव धर्मशेठ करमळकर, हे विठ्ठल देवस्थानाचो एठोरणी। तेन्ना ह्या विठ्ठल देवस्थानाचो हो कालो उत्सव जवळ जवळ आमी सादर करता जाल्यार 1883 पासून ह्या देवस्थानाक वर्सां जाल्लीं आसा। 1883 ते टील आतां सुरवात एंड। तेन्ना हो कालो आतां चलता। आमी आमचो वैश्य म्हणून पळय आमी हांगा कालो करतात ते जवळ जवळ आतां 100वें वर्स 100वें वर्स चालू आसा। तेन्ना हो कालो आतां हे फुडले वर्सा आमगेले 100वें म्हणून आमी मनयतले। तेन्ना एका काळाक पूर्वापार एक बरी हे आख्यायिका आसा। हें जें विठ्ठल देवस्थान जें पळय आसा हेका एक वेगळी आख्यायिका आसा। त्या प्रमाणे ती आख्यायिका सांगपाक व्हडली हिस्ट्री आसा ताका, आनी ती एक वेगळे दृश्टीन जो हांगचो स्थानीक पाटणकर म्हणून जो संस्थानीक आशिल्लो पाटणकर, ताका ही विठ्ठल रुक्मिणी सत्यभामाची मुर्ती ती हांगा नेत्रावळीचे एक गांवांत, खेडे गांवांत थंयचेर ती दोंगरार भाग तो थंय ती ताका सपनाक येवन ताणें सांगिल्ली आपूण अमूक कडेन आसा म्हणून तो विठ्ठल भक्त तेन्ना हांगा तो मिरयांचो वेपार करपी ताका ही सांपडिल्ली आशिल्ली। तेन्ना ती त्या अमूक कडेन भागात एक 4 झाडांच्या मदीं ती खणपाची कमेस केला। तेन्ना ही विठ्ठल मुर्ती आपूण तुका मेळटलो सपनाक ताणें दृश्टांत दिलो
त्या प्रमाणे ती विठ्ठल मूर्ती ताणें थंयचे स्थानीक लोक त्या गवळी म्हणून तांकां घेवन ताणें त्या सहकार्यान आनी तशीच घेवन ताणें ती हाडली भाटी हांगा. आनी ती भाटी तळावले म्हणून एक गांव आसा, त्या तळावले गांवांत तिका मातशी आश्रय दवरली. थंय एक विठोबाची तळी हें म्हणून आसा तळी, थंय तेजी बसका तशीच आसा. तेंच्या सहकार्यान कुमारेच्यान ती परती त्या लोकांची साही घेवन हांगा आयल्या आनी तसोच त्या गवळ्यांक आनी त्या कुमारीकारांक मान ताणें दिल्लो आसा की हांगा जेन्ना पळय द्वादशी जेन्ना पळय ती पालखी पळय आसा ती तेणी धरून ती पाटणकाराची घरा कडेन ताणें व्हरून व्हरची अशें तांकां तो मान दिल्लो आसा ताणें. आनी त्या प्रमाणे ही प्रथा अजून पर्यंत तशीच चालू आसा. कांय वर्सां ताका जालीं आतां 1783 धरून ते आतां पसून चालू वेवस्थीत आसा. समस्त गांवचे महाजन ही महाजन कुळावी जे जे लोक पळय आसात ती हे बरे हांणी ती मनयतात. जो हालो उत्सव ज्या देवस्थानाक वर्सा 12 म्हयने उत्सव चालू आसा. जेन्ना आतां कालो सोंपतलो परत देवाची 15 दिसांनी म्हयन्याक 2 पालखी जातात दशमीच्यो, त्यो आसतात. तशें करून तो उत्सव चालू आसता आनी मागीर चातुर्मासा परत पालखी बंद जाता आनी चातुर्मासा नंतर कार्तिकी एकादशीच्यान आरती परत सुरू जाता. अशें ह्या देवस्थानाचें आमचें हैक आसा. तशेंच आतां आमी समस्त लोकां कडेन मागता जे सगळ्या आख्खे गोंयच्यान हांगा सगळे लोक येतात ह्या काले उत्सवाक, रथा उत्सवाक सगळे येतात. तेन्ना लोकां कडेन मागतात आनी सगळ्यांनी ह्या उत्सवाक येवन हातवार लावन सोबीतकाय हाडची आनी असोच हो उत्सव आमचे कडल्यान बरो रितीन साजरो करून घेवचो ही आमगेली लोकांक सगळ्यांक एक निवेदन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.